Sollespora kuakara dewaचे नाव उरकारा Sollespora kuakara dewaचे नाव उरकारा Sollesporaची सेवा करा आनंदाची भक्ती करा Surgitanga bundi tortsora Santosane ak deva mukha Sollespora kuakara dewaचे नाव उरकारा Sollespora kuakara dewaचे नाव उरकारा Sollespora to Rutsna to anto bakui to sambarna Visvasanya torka chimulka Amma somestanto gyunkrauta Sollespora kuakara dewaचे नाव उरकारा Sollespora kuakara तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं दिता आनीक मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसान भाग घेवंक आज ह्या मिसान भाग घेतना तुमची इंतेसांवां बापा मुखार घालुया आनी कितें भाशेन हे इंतेसां पासून मागून घेवया आमची एक भयण लंडनांत सोंपल्या निकतीच जोसेफिना द सिल्वा तिचे वचपे पासत हे मिसांतल्यान मागून घेवया आमची क्रिस्ती बुजवण तिच्या सगळ्या भुरग्यांक इंतेसांव आमी उबारतांव हे मिसांत शेलॉयड रॉड्रिगीस शविन रॉड्रिगीस थानिया रॉड्रिगीस सुक्रिना रॉड्रिगीस आनी जॉन रॉड्रिगीस जोल्म दिसाक देवाक दिन वाजता वेन्स लोबो बरी भलायकीक आमी मागून घेतांव जेनी रॉड्रिगीस देवाक दिन वाजता जोल्म दिसाक एस्पेरेन्सा दिसा आर्गांचे मीस भेटयता अनिशा मेलो ओतमे पासून मागून घेतांव सोल्स ऑफ नाझरेथ आनी तांचे कुटुंबाचे ओतमे पासून मागून घेतांव बाजील आनी कुटुंब हांचे देवाक दिन वाजता 50व्या जोल्म दिसाक बेनेदिथ रॉड्रिगीस ओतमे पासून मागून घेवया लॉरेना सिल्वा देवाक दिन वाजतांव वेलन फेर्नांडीस आर्गां दितांव जोल्म दिसा पासत ओतमे पासत मागून घेवया जॉन साल्वादोर रेबेलो एल्सिनो आनी कुटुंब देवाक दिन वाजता बरी भलायकी पासत हे मिसांतल्यान मागून घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं देवाक आर्गां दिवया एका मोनान एका काळजान आमी हांगासर जमलेलीं आसा देवाचे उपकार आठोवंक कित्याक देवान आमकां साबार देण्यांनी भरलेलीं आसा आमचें जिवीत आमची कूड देवाचें देणें आनी कुळींत रिगलेले साबार सांदे जावं आमचो आवाज जावं आमचो खान हे जावन आसा देवाची देणी मनशा कुळाक पूण कोण भाशेन आमच्या उतरांतल्यान आमी देवाचें उतर परगट्टांव कोण भाशेन देवाचें उतर आमी कानांनी आयकतांव हाची समजणी घेवया देवा लागीं माफी मागुया जे मेरेन आमी चुकल्यांव आनी देवाची कालकुती उलो मारतना बरोबर प्रार्थुया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणांचो म्हजो धरून सांगता मनांत तितून तोंडान चागो बऱ्या धरून बरें सोडूं हांवें जायतीं पातकां केलीं म्हजो म्हजो व्हड एपासो सगळे देवतांनी भोगता
तुमकां भाव विनयतो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस देवाला विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर परिवार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत खोर सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकुतकोर, सुम्या काकूत खोर सोम्या काकुतकोर. मोहिमा देवा उंच सर्गी आमी शांतीकाच्या इष्टा संस्कारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या सोय करता त्या बापा. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता. तुज्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखारता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिवे संवसाराचे वाखारताय आमची आमची काकूत काकूत खोर कर. बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणे आयकुये. त्या पवित्रात्म्या सांगाती त्या बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोस प्रभू एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर. आमेन. ओतमेपासून मागून घेऊया जोखीना ब्रगंचा हे मिसांत प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा तुजें देणे आमकां सनवून मेवता आनी आमी तुजी आपुलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावाट दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी ससनाचें जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें जियेता राजवट चलयता ससनाचे ससनाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. भिवकुऱ्या खारजा मनान तीर घेयात भिवू नाकात. हो पळय तुमचो देव येता सूद घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता तुमकां सोडूंक तो येता. तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उक्तले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोसान गायतल्यो. कित्याक अरण्यांत उदक व्हांवता करपल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टा. सुकी कोदी जमीन एक तोणें जाता तांदुळली भूंय जाता उदकाच्यो जोरी. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब हे पोरी जावन दी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाड्या भोगतल्यां खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता. कोयद्यांच्यो सांकळी सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा बागोवलोल्यांक नीत उबीं करता. सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पोर अपुरबाय करता पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना जो पिणकेचे पिणके तुजो देव तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. दुसरें वाचप. बागयोन शेकपाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या बाबा भयणीनो मोयमेवून सोमी जेजू क्रिस्ताचेर बाबात दवरून दोन तोरींनी लोकांक वागोयनाकात. भांगाराची मुदी आनी नाजूक सोबीत नेसोन घालून एक ग्रेस्त मनीस तुमचे सोबेन भितर सरलो म्हूण सजमात. तसोच बोनेरा नेसलोलो एक गोरीब मनीस थंय पावलो आनी नाजूक सोबीत नेसोन घालून आसलोल्यांक तुमी अदीक मान दाखयलो आनी तांकां अशें म्हणलें, ह्या मानाच्या जाग्यार तूं बस. आनी त्या गोरीब मनशाक अशें, तूं थंयच उबो राव.
वो खाला म्हज्या पांयांचे मुयण्या लागीं वोस अशें म्हणलें म्हूण सजमात. अशें करून तुमचे मदें भेद आनी वेगळोचार तुमी करतात की ना? आनी खोटे निर्णय दिवपी मुनशी सैमेदार तुमी जातात की ना? म्हज्या भोवमोगाच्या भावा भयणीनो आयकात. भावार्थाक ग्रेस जावन आनी आपणाचो मोग करतल्यांक वासायलोले राजवणकेचें दायज करून जी कोण संवसारा पोरमोणे गरीब तांकां देवान विचूंक काडूं ना जाय. देवाचें उतर हे उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू सरकार राजाचें शिववर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळे जिन्साचो पिडारो बरो करतालो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्को पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजू नव्यान तीर प्रांतान भायर सरून सिदोनेचे वाटेन दिकापोली प्रांतान मदल्यान गालिलियाच्या दोर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या बेऱ्या मोन्याक ताचे सोरशी हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागलें. आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली तिपी काडून ताच्या जिबेक लायली. मागीर स्वर्गार दोळे उबारून सुस्कार सोडून अशें म्हणलें, एफेता म्हणजे उक्तो जा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताची जिबेचे बांदपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाका म्हूण जेजून तांकां फॉर्मायलें. पूण जितलो तांकां तो फॉर्मायतालो जितली ओदीक ती परगडटालीं आनी ती ओदीक अजाप जावन म्हणटालीं, हांणी सगल्यांक बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोण्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेजू एक नवीच 8वे स्टोरीची एक मिलाग्री करता. पयले सुवातेर कांय लोक ह्या मनशाक जो बेरो आनी मोनो आसलो ताका जेजू सरशी हाडटा. जायतो मनीस 7 वर्सां एकसुरो जियेतालो. कोणूच ताका पावंक नासलो. बेऱ्या मोन्यांक त्या समाजान आनी आधुनीक काळांत द मॉडर्न टायम्स आमी जायते जाण मोल दिना. पूण दुसऱ्या लोकांनी ताचे चुरचुऱ्या धरले, ताची अपुरबाय दिसली आनी हेकाच लागून हे मनशाक जेजू सरशी हाडलो. पयली वस्त लोकांनी ताका जेजू सरशी हाडलो. दुसरी वस्त जेजून हे मनशाक सुबे माजारांतलो भायर काडलो. सुबे माजार ही मिलाग्र करूंक ना. ताका कुशीन व्हरून ताची कानार आपलें बोट घालें, आपली थिपी काडून लुती काडून ताच्या जिबेक लायली. आनी हें कोत्ता म्हणसर जेजून सुस्कारलो, आपल्या बापाक मागणें केलें. मागण्यांतल्यान एक शब्द उलयलो. हो शब्द म्हणजे एफेता, म्हणजे उक्तो जा. उक्तो जा. एफेता, बी ओपन. आनी रोखडोच ताच्या तो बांदपास सुटलो. तो उलोवंक लागलो आनी आयकूंक लागलो. मोगाल इश्टांदो, ही मिलाग, ही विजमीत जी आमी पळयलां आज हे शुभ वर्तमानान, जेजू आमकां कितें सांगता जायत. कित्याक आमची मोदलीं
म्हाका दिसना चड बेरी आसत वो चड जाण मोणी आसत, कांय भाव भयणी आसतली, पूण देवान आमकां साबार जाणांक बरे कुडीचे सांदे दिल्ले आसा. उलोवपाचे सांदे, जिबेचे सांदे, वो आयकून घेवपाचे सांदे. तर ही मिलाग आमच्या जिवितान कशी आमी लागून घेतली. पयले सुवातेर आमी जायते फावटी म्हणटा न्हू, कान आसून बेरे म्हणून, आनी सोच जाता देवाच्या उतरा वरवीं. जी मनशां देवाचें उतर आयकता पूण आयकून घेना, देवाच्या उतराचो कान तांच्या कानार बसना, वो कानार बसता पूण हें देवाचें उतर काळजान शिजोना. हे वेळार तुमी बसून जे हांव सांगता तें आयकतली, पूण थोड्याचे फकत कानार एक आवाज कसो सादतलो. हें पवित्र उतर, देवाचो शब्द आमच्या काळजांनी पावना. आनी हेकाच लागून जेन्ना आमी भायर सरता वा आमच्या दुसऱ्या कामांनी गुंता, जी आमी आयकलां ही आमी विसरता. हाका आमी म्हणटा कान आसून बेरे. म्हणजे देवाचें उतर आमी घेना, ताची बरी पिकावड आमच्या काळजांतल्यान भायर सरना. It is as good as we have not heard God's word. देवाचें उतर इतलें शक्तीन बोले, so powerful, so powerful. It should transform our life. It should change our life. पूण जेन्ना हांव इतले वर्सां म्हजें क्रिस्त जिवीत जियेता, why does not God's word change my life? Because we are not listening to God's word. We may hear, but it should penetrate to our hearts. It should be born within ourselves. ही देवाचें उतर जें आमी आयकलां, हो शब्द तुमच्या मुखार दवरता, ते आमच्या काळजांतल्यान एक नवी पिकावड, the new fruits should flourish from our hearts. पूण जेन्ना आमी फकत एक कायदो आमी करता न्हू, आमी मिसाक वेता, जायते ऑब्लिगेशन, आनी हेकाच लागून आमकां वेळा प्रमाणे मीस काबार जाल्लें जाय. घरा वचून पुलाव मटण करूंक जाय आयज आयतार. When we have those thoughts, that means God's word has no place within ourselves. आनी हेकाच लागून आमचें जिवीत बदलना. Because one gospel, one preaching should change our life if we really listen to God's word with attention, with attentiveness. देव बरे उदकाची बियां आमच्या वोमता, ही बियांक कोंबऱ्यो फुटूंक जाय. पूण जेन्ना आमी हें उतर आमच्या काळजांनी पेटयना, ताचो उजवाड आमच्या जिवितान आमकां दिसना. आनी जायते पावटी हांगासर दुसऱ्या भाशेची मिसां जाता. आनी जायते फावटी आमकां एक सोयीक मेवता, आमचो शब्द म्हजेच भाशेन हांव आयकतलों, कित्याक म्हज्या जिविताक लागूंक म्हाका समजणी मेवतली. दुसऱ्या भाशेनी घोडी म्हाका ही समजणी मेवची ना. आनी हाकाच लागून आमी मिसाक वेता आनी मिसांतल्यान भायर सरता. वी डोंट टेक एनीथींग होम. भाशा एकदम इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड God's word. To understand God's word. दुसरे सुवातेर जे उतर आमी आयकता, हे उतर आमी दुसऱ्यांक वांटा. आज आमकां हे मागणें जेजून आमकां म्हणूंक जाय, एफेता म्हणजे आमचे कान देवा उक्ते कर, आमच्यो जिब्यो सुटोय. हो देवाचो शब्द जो आमी आयकता, हो शब्द परगटूंक आमकां बोड आनी गोठाय दी. ते साबार लोकांनी पयले सुवातेर ह्या एकसुऱ्या मनशाक जेजूस हरशीं हाडलो. दुसऱ्यांनी ताका हाडलो, ताका तर तो हाडिना जाल्यार तो बाबडो थंयसरूच उरपाचो.
आणि ही जबाबदारी आज आमच्याय मध्ये, आमच्याय कुटुंबांनी, आमच्याय समाजान, आमच्या समुदायांनी. There are helpless people. There are helpless people. They need our help. आणि आवय बापाय, आम्ही वाढलेली मनुष्य, आम्ही फुडारी, we should be those people who bring them to Jesus Christ. देखीक आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक, unless we bring them to Jesus, otherwise they'll be deaf, they'll be dumb. ते सदांच बेरी आनी मोने उत्तली, समाजान उलयतली बरी भाशेन, आनी जायते पावटी बरी उतरां उलोवप आमचे गाडयो भायर सोदता सुबेज. Today the swearing has become the other word. And no one is worried about swearing. आमचे गाडी, आमचे चाल. No one want to change. ही सोय जाल्ली आहा. जावं आमच्या कामाचेर. We get that happiness जेन्ना कोण गाडयो मारता, मोठ्यान मारता, आमी हांसता. पूण त्या मनशाक कोणाक शक्ती आसा सांगूंक ही चाल आमची न्हय क्रिस्तांवाची. ह्यो गाडयो आमी मोडच्यो न्हय. आनी आज न्हय फकत दादलो मनीस ह्यो गाडयो मारता, बायल मनीस आनीक नेटान जावं आमच्या कामाचेर, आमच्यो पिकनिकी जाता, वो समुदाय जाता, वो पार्टीज जाता. And no one want to correct. Because आमी भियेतांव. आमी भियेतांव, आमकां शक्तीन आमकां बोड ना. Because we have not understood what is God's word. जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजांनी उरोना, जिवोना, आमी मेडे उतरांनी आमचें जिवीत सुरगायतांव, सोबितायेन भरतांव. आनी जायते पावटी वी वॉन्ट टू बी पॉप्युलर. दुसऱ्यांची चाडयो सांगप, वो गाडयो मारप. वी वॉन्ट टू बी पॉप्युलर. हाजे शिकून आमी आमच्या गांठीक मारूंक जाय. कित्याक जायत आमकां देवान हो सांदो दिल्लो आसा बरे उतराचो, बरे जिबेचो. केन्ना जायत बऱ्या मनशाची बरे उतरांनी हांवें तोखणाय केली. केन्ना जायत म्हजो एक बापूय, एक आवय कशी म्हज्या तोंडांतल्यान बरी उतरां म्हजी भुरगीं आयकतलीं. केन्ना जायत म्हज्या भुरग्यांनी एक ल्हानसो वावर केलो, ताका शाबासकी दिली. केन्ना जायत देवाचें उतर म्हज्या जिबेंतल्यान म्हज्या कानाच्या भुरग्यांच्या कानार सादतलें. आनी केन्ना जायत आमची भुरगीं देवाचें उतर हें आयकून आपल्या जिवितान रुचीन जियेतलीं. देवान आमकां साबार जाणांक हे बरी देणगी दिल्ली आसा. हात पांय, आमचे दोळे, आमचे कान, आमची जीब. पूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. Put that for better use. Listen to God's word and proclaim God's word. जेजून त्या बऱ्या मनशाक, मोण्या मनशाक बरो केलो आनी सांगलें, दुसऱ्यांक सांगो नाका. Don't manifest, don't broadcast. पूण जितलो जेजू ताका सांगतालो, उदीक नेटान आनी बोडान तो पुरगोडटालो, हे मनशान सगळें बरें केलें. तांणी बेऱ्यांक कान दिले, मोण्यांक जीब दिली. देवाचें नांव तो पुरगोडटालो. मोगाल इश्टांनो, देवाचें नांव आमी केन्ना पुरगोडटले? केन्ना आमी पुरगोडटले? देवा लागीं आमी साबार वस्तू मागता आनी देव आमचे आंतूर पडे नासतना आमकां मागता तितलें दिता. पूण देवाचें नांव आमी दुसऱ्यांक, आमच्याच कुटुंबाक, आमच्याच फामिलीक, आमच्याच भाव भयण्यांक, तुमचेच भाव भयणी, तुमचेच कुटुंब जायते जाण मागण्यांत रिगोना, जायते जाण मिसाक वचोना. आज मिस जाल्यार फोकाण जाल्लें आसा, घरांत मागणी आसना. टेक अप द करेज. बोड घेयात. बोड घेतना सांगात तांकां देवाचे उपकार आठोवयात. देवाचे उपकार आठोवयात. जेन्ना रोडणे, दुयेंस, कोस्ट, मरण
आनी त्रास येताय न्हय तेन्नाच आमी देवाचो गोडो आलयता. हो बेरो आनी हो मोनो मनीस देवाचे उपकार आठयतालो. जे देणे आपणाक फावो जालें तो दुसऱ्यांक सांगतालो हांवें सगलें बरें केलें आनी सगलें बरें केलें. जेजून सगलें बरें केलें. आज ह्या दिसाक मोगाल इश्टांदो इगोज सांत मादर तेरेजा हाची परब करता. मादर तेरेजा आमच्या सगल्यांचीच आवडीची मोगाची मांय कशी. आनी अदीक जाल्यार ह्या आधुनीक काळांत हे मांयक आमी पळयले आमी जिवे आसतना. जायते सांता भक्ताचे आमी परबो करता पूण ते सांताक आमी पडूंक ना ते आदले शेंकड्यांचे. पूण आमकां सोमेस्ताक एक भाग मेवले हे आधुनीक काळांत द मॉडर्न टायम्स. मादर तेरेजाक आमी देखले ताचो वावर आमी पळयलो. ती आमचे मदीं जियेली आमच्या भारतान कोलकातान आनी संवसारभर देवाक तेणी परगटलो. कितें तरी ह्या सांता लागीं आज आमी मागुया. जेन्ना संवसारभर तिका वाखाणटा देवानूय तिका आपल्या स्वर्गार एक इनाम दिल्लो एक सांत म्हणून आमकां एक नोमान करूंक देवान तिका फावो केली. कितें तरी मागुया. कित्याक हे सांतान मादर तेरेजान 2 वस्तू आयच्या शुभ मर्तांतल्यो ओळखून घेतल्यो. पयली सुवातेर तिणें देवाचो ताळो आयकलो आनी हो देवाचो ताळो तिका कोलकाता भारतान हाडून सोडलो. गरिबांची कोश्टोतेल्यांतली जी मरूंक सोडलेली मनशांची द ब्रोकन द लॉस्ट द डावन ट्रोडन हेंची सेवा करूंक तांचे गावे तांची घाण काडून ही सांत राजी जाली. द वॉयस ऑफ गॉड वॉज विदीन अवर हार्ट. द वॉयस ऑफ गॉड. देवाचो तो ताळो आमच्या काळजांनी आसा. आमी कितेंय करूंक तयार आसतले. सो देवाचो ताळो आयकूंक मादर तेरेजा भाशेन चड गरज. देवाचें उतरूय आयकून आमी आमचें जिवीत बदलून पेल्याचे सेवेन आमी रिगूंक जाता. आज हांवें फकत म्हजोच कुटूंब पयसो न्हय. आयज दुसऱ्यांची सेवा हांव कोण भाशेन करतलो. कोण भाशेन पेल्याचो हुस्को हांव धरतलो. कोण भाशेन कोण दुयेंत आसा कोण मरूंक पावलेलो आसा तांचें एक भेट करतलो. तर मादर तेरेजा आमकां एक देख दिता. देवाचो ताळो आयकून देवाच्या ताळ्यांतल्या उतरांतल्यान सेवेंतल्यान आमचें जिवीत आमी रिगोवया. दर कुटुंबा पासून मागून घेवया देवाची गोठाय आनी देवाचें बोड आमकां फावो जावंक. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा सर्पदार बापा सर्गारान पृथ्वीच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकले स्पुताक अंकवार मैत्यान जल्मलो ताका कुसार जाल्लो अंत मध्यलो तुवें तांची मेंची मुसुबी करून सोत मानता पळयत आत्म्या पबी सुबे भक्ताचो एकता पातकांचे बक्षुनाचे बसूया. Itengaltai kaumia, itengaltai dekauci, yatnik bawachatan, itene dirotai, mosot moanikur, moje kaizanimo. Mozo sundu
तुझोच उगडास कोताय तूं तुझेच पासोक विस्ताव तूं जेजूच्या बलिदानान आमी कितें वोगताय तूं सोमेस्त मनशांचे उस्के तुकोस तुकी कुशालकाय Pitwer kokate sogo Bapa bukut aweta म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पुद्र बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे दशांतांतलें बलिदान आपल्या मनाक आमी दवरलें आमचे नातले पवित्र विचारा सवेस करून मानून घेवन देवा आमचे मोगाल बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिवचो खोर आनी पवित्र गुटांत वांटो घेवंक एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सवेस परताय पाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीदारान ससनाचे देवा, सर्व केल्यान सर्व तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवालीन तुवें मनशा कुलाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सर्मदार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानतलें तें आमचेय सोवें तुका मानूंक, पातोक मात सोडून हेर सगल्यांत आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठवलय. देखून देवदूतान भक्ता बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 गाभाऱ्याचो सवेस्पर तूं स्वर्गान आनी संवसार व्हरला तुज्या आवय बापा. तूं स्वर्गीं तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नाम तुका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुजी आपूय तोत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची खूड आनी खरकत. आपले कुशेन कोश्ट मरूंक सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खालज घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यान सस्नैक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसून मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो घोट पोरगोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोमची काळ सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कुर्रग शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे वीस तालुले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाप, डॅक्लन आमचो गवली बाप आनी सगल्या यत्निका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जन्मपणाचो भरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्ट गोती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजी परजोलीत मुखामोल पोलूंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बागेन धरून दिता आनी सर्फ काली तुका मनवले ते सगळे भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपरांत सर पदवीदार बापा सर्वर्धनान वैभव तुका ससनाचे ससनांक. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरुया. सगळी आमची मागणी आमची गरजो बापा मुखार धरुया आनी जेजून दिल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तान्या पडून दिवं नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातांतली सुटोय आनी सोर कातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचे बाबार्थाचेर दिसता आनी तुजी कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली. Body and blood of our Lord Jesus Christ, to live forever. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. मोगला जेजू हांव सोत मानता तूं खरेंच भोव पवित्र साक्रामेंतान आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेता. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना. देखून उत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजान. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सुरशिल्लो वेगळो सुरूंक निर्मी नाका. आमेन. पवित्र आत्म्या देवून ये सुर्गी किरणा फांकोयते तुजो उजवाड गालित्या
puso uswarga litie Ye durbarancha Bapa Ye Vardhanandinara Ye Kalsa Jau Swara Ye Kalsa Jau Swara Boborya Buswondara Otmyaच्या दुलोपावण्या बोळ्या शीतोळ विसाव्या बोळ्या शीतोळ विसाव्या ये दुर्बळांच्या बापा ये वरदाना दिनारा ये kalsancha uswara ye kalsancha uswara Suatik tuce naun Maria Mogana utarkan Burgya ponatkan Maria Tautan pensambakan Suatik tuce naun Maria You
प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझे उतरांचें आनी संस्काराचें जेवणान तुझ्या बावरत्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझे मोगाचे पुताचें अमोलीक मास रगत घेवन हे भोव वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोल काडून आनी ससनाक तुज्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं 8 तारखेर सायबीमायची परब, सायबीमायचो जल्म दीस द नॅटिविटी ऑफ मदर मॅरी म्हूण आमी पाळटा सेवा धरून. आमच्या गोंयच्या भारताच्या परंपरा प्रमाणे आमी आवलेडी वालांकांनी सायबिणीची परब करता. 2 कोंकणींतल्यान मिसां होली रोड इगोजेन मांडून हाडलेलीं आसा. सकाळचें 9:30 आनी सांजचें 7. सो 9:30 and 7 PM 8 तारखेर होली रोड इगोजेन. जायते जाणांक खबर आसची ना मिसां सुरू जाता म्हणून थंयसर, म्हणटच तुमी दुसऱ्यांक कळोवचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतात्मो तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. Sanam kanda sordar tanto soada Engoy amche bagiche unza mola cembene Padragne la cepaine alum kakabag melle Padragne Scotana cara assai so di sorgar Gorwai tu ciao tranci calzac so vostaiari Engoi amce bagice unza mola cendere Padragne la cepaine alum kakabag melle Padragne la cepaine alum kakabag melle